गाया Pormesvorak wakala Shekanchik pritume voi Tebak sur kita gaya Tachanavak favoto Mandiat Pormesvorak Bitunio Vordanakyum Mundiran Bitur Sora Tachanavak favoto Mandiat Pormesvorak Bitunio Vordanakyum Mundiran Bitur Sora Новый трудцундая, Pormesvorak wakala, Shekanchik pritume voi, Tebak sur kita gaya. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाल भाव भयणीनो आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब समोर रमता आनी आयच्या सेवा धर्मांचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घे जल्माच्या 8 दिसां उपरांत जेजूची सुनोत करच्या वेळार देवदूतान कोलीत केल्ल्या प्रमाणे जेजू म्हूण ताका नांव दिलें जेजू ह्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार सोडोवपी हेंच नांव बागेवन फ्रांसीस शावेरान उदेंतीक परगटलें आनी सोडवणीचो संदेश पयस पयस पावयलो जेजूच्या भोव पवित्र नांवा उद्देशीं आमची सोडवण जाल्या म्हूण वळखून घेवया आनी आमच्या उतरां आनी कोळण्या वरवीं ताचें पवित्र नांव परगटुया मोगाच्या पयडबानो सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची आमी परब समोरपता जेजूचें नांव आमकां सोडयता जेजूचें नांव आमकां पेकोवणी दिता जेजूचें नांव आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटा पूण जायते फावटी हें मानून घेवंक आमी चुकल्या साबार तरेनी आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी जेजूचें नांव आमी ओगडायलां जेजूच्या नांवाक आमी अकमान केला तोरसल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाची काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया हांव पातकी सोदपूत बेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासून बागेवन सदांच आंखवार मारे सगळ्यांक देवताक आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोदबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन
Somia kagut kon, somia kagut kon, Krista kagut kon, Krista kagut kon, somia kagut kon, somia kagut kon. प्रार्थूया. थोडोसो वेळ उगीच रावन आमची मागणी आमचें तेसां सांत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन देवा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुज्या भावार्थ्यांक दयेन उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या पावसाळ्यान तांची काळजां सदां पेटोवन दवर. हे परी ती आपल्या सोरवंडाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांत तावन ताका एकवटूंक पावूं. हे मागता तेच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजी सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक. भाग्यवंत जोआचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या न्हू, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणात, तर हेंय खरें म्हूण समजात की जांचें जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताचे थंय जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हड मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांसतान आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यान उक्तापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उक्तापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेळ शुद्ध तशी ताचेर भरवंसो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निरोरपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो सुमूर्तीक पाठ करता, कित्याक पातक म्हटल्यार सुमूर्तीक पाठ करप. तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणात. ताचे सवें रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतरें. आमचो जाबाब हे परी जातलो. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. परतून म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सोरेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वीर गणगणान सोरेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सोरेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो सिंगां वाजोवन सोरेस्परा रायाची टणटणीत वाखाणणी कर. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानून घेतोल्या समेस्तांक
देवाची भुरगीं जावच्याक ताणें देणें दिलें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां. म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवावान अशी गोवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण भावनो, धर्मदुताचो इतिहास एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चॅप्टर 3 वर्सीस 1 to 10 आमकां अशें मेवता. पेद्रू आनी जुवांव सांजेच्या वेळार देव मंदिरांत मागणें करूंक वेता. आनी थंयसर म्हजे भयण भावनो, सुंदर देव मंदिराच्या दारवट्यांशी जायतीं भावा भयणां भीक मागूंक आसतालीं. आनी सदांच एका मनशाक, ओपांगूळ जाल्ल्या मनशाक थंयसर हाडून दवरतालीं भीक मागूंक. आनीक ज्या दिसाक पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरांत मागणें करूंक वेता तेन्ना हो भिकारी, हो ओपंगूळ जाल्लो मनीस तांकां पळयता. आनी तांकां पळोवन तांकां तो म्हणटा, आपणाक कितें तरी भीक घालात. आनी पेद्रू आनी जुवांव ताका पळयता आनी ताका पळोवन अशें म्हणटा, आमकां पळय. आनीक ओपांगूळ जाल्लो मनीस कुशालकायेन आपणाक कितें तरी भीक मेवतली म्हणून तो तांकां पळयता. आनी तेन्ना पेद्रू ताका अशें म्हणटा, तुका दिवंक म्हजे लागीं रुपये ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. आनी तो अशें म्हणटा, नाजरेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. आनी पेद्रू ताच्या उजव्या हाताक धरता, ताका उखलता, ताची हाडां घोट जातात आनी तो चलूंक लागता. आनी तांचे बरोबर देवाक वाकाडीत दिनवासीत तो देव मंदिरांत भितर सरता. म्हजे भयण भावनो, आयचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घेवया. पेद्रू मानून घेता की हें जेजूचें नांव सोडयता म्हूण, जेजूचें नांव पेकोवणी दिता म्हूण, आनी जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरता आनी हेंच नांव घेवन त्या मनशाक तो पेकोवणी फाव कोत्ता. म्हजे भयण भावनो, जेजूचें नांव आमकां सोडवण दिता, जेजूचें नांव आमकां पेकयता, जेजूचें नांव आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटा, शांती हाडटा, कुशालकाय हाडटा. जाल्यार ह्या जेजूच्या नांवाचेर हांव कितलो भावार्थ दवरता काय, कितलो हांव मानून घेता काय, हें जेजूचें नांव म्हाका सोडयता म्हूण, म्हज्या जिवितांत शांती हाडटा म्हूण, पेकोवणी हाडटा म्हूण. देंवचार लेगून, मेळे ओतमे लेगून मानून घेतात की जेजूचें नांव सोडयता म्हूण. आनी जेजूच्या नांवांत हो देंवचार, हे मेळे ओतमे देखून
भियेताले, कांपेताले, कडकडटाले. कित्याक ते मानून घेतात की जेजूचें नांव सोडयता आनी पेकोवणी दिता म्हूण. जाल्यार आमकांच एक प्रश्न आमी करची गरज आसा. हांव आनी तूं कितलें मानून घेता काय? आय म्हजे भयण मानू, जर तर पळयलें आनी नियाळ्ळें जाल्यार आमी साबार तरेनी हे जेजूचें नांव उगडायता. साबार तरेनी हे जेजूच्या नांवाची आमी फकाणां कोत्ता. जेजूचें नांव घेवन फोटी मारता. जेजूचें नांव घेवन गाळयो मारता, वायट उतरां उलयता, शिराप घालता. आनी इतलेंच न्हय, आयज जेजूचें नांव आमी घराचेर घालता, गाडयांचेर घालता. पूण म्हजे भयण मानू, आमचे जिवितांतल्यो कोरण्यो कसल्यो जाता. जेन्ना हें नांव आमी घालता आनी हें नांव आमी घेता आनी आमच्यो कोरण्यो जिविताच्यो वायट्यो बी जाता, तेन्ना आमी जेजूक लोजेक घालता. जर तर म्हजे भयण मानू, हे जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलेलो आनी हे जेजूचें नांव घेवन भावार्थान आमी मागलेले जाल्यार आयज आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत कितल्यो मिलाग्र्यो घडटल्यो आसल्यो. आनी इतलेंच न्हय, हे जेजूचें नांव घेवन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितल्यो मिलाग्र्यो घडोवन हाडटल्यो आसल्यो. जेजू आमकां सोडयता, जेजूचें नांव आमकां सोडयता. कित्याक तो आमकां सोडयता आनी कसो तो सोडयता हाचें पयलें वाचप हाचो आमकां जबाब दिता. भाग्यो जुवांवाचें पयलें चिटी वेलें वाचप. भाग्यो जुवांव थंयसर सांगता, तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयला. सो जेजू आमकां कसो सोडयता? आमच्या पातकांतली तो आमकां सोडयता. आमच्या पातकांचे बोगसोळी आमकां दिता. आनी हे भाशेन म्हजे भयण मानू, आमकां सोडोवन पातकांतली आमचे संबंद देवा सोबे नव्यान बांदून हाडटा. आनी कित्याक ते हाचोय जबाब आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत मेवता. आमी सगळीं देवाची अपुरबायेची भुरगीं. आनी जेजू आमकां पातकांतली सोडयता कित्याक आमी, बरीं उतरां आसात, तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. त्या दिसाक आमी ताचे सारकीं जातले. सो जेजू आमकां सोडयता कित्याक आमी देवाची भुरगीं ताचे सारकीं जावंक आनी ताका रूप पळोवंक देवा भाशेन आमचें जिवीत प्रमाणीक जावं देखून जेजू आमकां सोडयता. जाल्यार म्हजे भयण मानू, जेजूचें नांव आमकां सोडयता जाल्यार हांव हें मानून घेता काय? गरज आसा हांवें मानून घेवंक जेजूचें नांव म्हाका सोडयता म्हूण, म्हाका पिकोवणी दिता म्हूण, आनीक ह्या नांवाची परगटणी करूंक. जाल्यार कशे तरेन आमी हें जेजूचें नांव आमकां सोडयता म्हूण मानून घेवया आनीक ह्या नांवाची आमी कशे तरेन परगटणी करुया हाचो जबाब म्हजे भयण मानू आमकां हाच्या शुभ वर्तमानांत मेवता. पयली वस्त म्हजे भयण मानू, हें जेजूचें नांव आमकां सोडयता म्हूण मानून घेवंक आनी जेजूच्या नांवाची परगटणी करूंक पयली वस्त म्हणटा ती, पेद्रू ते अपांगूळ जाल्ल्या मनशाक कितें म्हणटा? म्हजे लागीं भांगार ना, रुपया ना, पूण ताचे लागीं कितें आसलें? जेजूचें नांव आसलें. जुआंव बावतीस हाच्या शुभ वर्तमानांत जुआंव बावतिसा लागीं न्हय रुपये नासले, भांगार नासलें, पूण जुआंव बावतिसा लागीं कितें आसलें? जेजूचें नांव आसलें, जेजू आसलो. आनी हेच कितें म्हजे भयण मानू, पेद्रू जुआंव जेजू दुसऱ्यांक दितात, जेजूच्या नांवाची परगटणी करतात, जेजू गवाय दितात आनी तो म्हणटा, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. पयली वस्त म्हजे भयण मानू, आमच्या जिवितांत आमचे लागीं रुपये नासत, भांगार नासत, वस्तू नासत, गिरेस्तकाय नासत, पूण गरजेचें कितें? आमचे मदें, आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत कितें आसूंक गरजेचें? जेजूचें नांव आसूंक गरजेचें, जेजू आसूंक गरजेचो. आनी जेन्ना हे जेजूचें नांव म्हज्या ओंठाचेर आसतलें, म्हज्या काळजांत आसतलें, म्हज्या मनांत आसतलें, म्हज्या कुटुंबांत आसतलें, तेन्ना हे जेजूच्या नांवा वरवीं हांव जेजूचें आसणें म्हज्या जिवितांत अनुभवूंक पावतलो, जेजूची पेकोवणी म्हाका मेवतली, जेजूचें बळ म्हाका मेवतलें, जेजूची कृपा म्हाका मेवतली आनी हे भाशेन हे जेजूक हांव अनुभवूंक पावतलो आनी ताच्या नांवाची परगटणी करूंक पावतलो. दुसरी वस्त म्हजी भयण मानू गरजेची ती म्हणल्यार, पेद्रू जेन्ना ते अपुंगळ जाल्ल्या मनशाक जेजूच्या नांवान पेकोवणी दिता तेन्ना तो मनीस कितें करता? देवाची तुस करता.
जेजूच्या नांवाची तूस कोत्ता आनी तूस करीत वाकाणीत तो देव मंदिरांत भितर सोदता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जुवांव कितें कोत्ता. जुवांव अशें म्हणटा, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हजे आदी तो आसलो देखून तो म्हजे व्हड. जुवांव जेजूची वाट तयार करूंक आयलोलो, पूण म्हजे भयण मानो जेजूच्या नांवाची तो परगटणी कोत्ता. जेजूक तो परगट्टा. आपूण ल्हानवीक जाता, आपूण कालतो जाता आनीक जेजूचें नांव परगट्टा. गरज आसा म्हजे भयण मानू दुसरी वस्त. आज आमचे लागीं भांगार आसत वा रुपया आसत, गिरेस्काय आसत, सगल्यो वस्तू आसत. गरजेचें कितें? ल्हानवीक जावप आनी कालतें जावप. आनी ज्यो वस्तू जी गिरेस्काय आमचे लागीं आसा ते गिरेस्काये वरवीं आमी जेजूच्या नांवाची परगटणी करूंक गरजेची. व्हडपणान बरोवंक फावना. जे सगळें आमकां मेवलां ते जेजूच्या नांवान आमकां मेवलां. ही सगळी आमची देणी ते देवाची देणी आमकां. हें आमी मानून घेवंक गरजेचें. आनी आमच्या नांवाची वाखाणणी न्हय, आमचें नांव परगटप न्हय, पूण कोणाच्या नांवाची वाखाणणी जावंक जाय, कोणाचें नांव परगटूंक जाय, जेजूच्या नांवाची वाखाणणी जावंक जाय आनी जेजूचें नांव परगटूंक जाय. निमाणे सुवातेर म्हजे भयण मानू पेद्रू कितें कोत्ता? जेजूच्या नांवान त्या मनशाच्या उजव्या हाताक धरता, ताका उखलता आनी पेकोवणी दिता. जुवांव कितें कोत्ता? जुवांव उदकान पविस्नान दिता आनी एक परजेक पातकाचें बोगसोणें दिता. आनी हे भाशेन जेजूच्या नांवान ही पेकोवणी बोगसोणें तांकां घेवंक दिता. सो तिसरी वस्त आमकां गरजेची ती म्हणल्यार जेजूच्या नांवान आमी पातकांचें बोगसोणें घेवंक गरजेचें. आमच्या पातकांचें बोगसोणें घेवंक गरजेचें. इतलेंच न्हय, ह्या जेजूच्या नांवान जर तर कोणें म्हाका दुखयला, कोणें म्हाका अपमान केला, ताका बोगसोणें दिवंक गरजेचें. हे जेजूच्या नांवान आमी एकामेकाचेर हात धरून भावार्थान मागणें करून ही पेकोवणी दिवंक गरजेची. कित्याक हे जेजूचें नांव आमकां सोडयता, आमकां पेकयता. सो हे भाशेन म्हजे भयण मानू बरें जिवीत जिवन बऱ्यो कोरण्यो आदारून आमी जेजूच्या नांवाची परगटणी करूंक जाता. सान फ्रांसीस शावेर जेजूच्या नांवाक मोगान पडलो आनी हेंच जेजूचें नांव परगटूंक तो देसा देसांनी गेलो. आपल्या नांवाची व्हडवीक ताणें सांगूंक ना, पूण जेजूच्या नांवाची व्हडवीक ताणें सांगली आनी हे भाशेन जेजूक ताणें परगटलो. आतां तो जेजू हुंड्याच्या रुपान हे आल्तारा येतलो. तो ताचोच आदार, ताचीच कृपा आमकां मागुया की आमी मानून घेवंक की जेजू आमकां सोडयता म्हूण. आनी हें मानून घेवंक आमच्या जिवितांत ही नवसोदणी हाडूंक, ही पेकोवणी अणभवूंक आमच्या बऱ्या उतरां आनी बऱ्या कोरण्या वरवीं ह्या जेजूच्या नांवाची आमी सगळीं परगटणार आसा. उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेन जेजू क्रिस्ताचे सोडवणीचो संदेश सोरोल मोनान मोयपासान आनी खात्रीन परगटीत रावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती धर्म परगटणेचो संविधानीक हक राखूंक आनी दुमाळो दिन आसतना भावार्थ परगटूंक सोंपेपण दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. सगले तरेचो पिडा रोग बऱ्या केलोल्या जेजूच्या नांवा उद्देशी कोश्टवतल्यांक आनी पिडेंत आसलोल्यांक समाधान आनी बळ मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवाचेर आमी जोण एकल्यान भावार्थी रावंक
ताचे कृपेचेर विस्वास दवरूंक, ताच्यो शिकोल्ल्यो कोडण्यो पाळूंक आनी ताचे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. बाबा, हांवें थोडीशी मागणी तुज्या फुड्यांत दवरल्या. तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेले मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Alvarazo yo onot papa, vedice poro atanzata, tu sos mogalpo, to bitoitas, taka ek vota, igros mata, mogal bapa, doyal doctrine, I Petroni manum tuge, I Petroni manum tuge. I tuci puza kurcinimti, novos karkaklu din vasteni, disbolit soros na cinavi. Bitoy tateva burgi tuci. मोच्या बाबा बुड्यान मोज्यान तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पयस सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी पोरसां भेटयता ती देडी दोयर मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बाबारतात आनी भोगतील सोत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ती आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजा उबारूया. आमी सर्वेस्पराक उपाता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा सासनाचे देवा, सोर कांय सोदताय जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसाक नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवार मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशी आमची विनाशी सैमान पुक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट कितलो अजापांचो सोबेस मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूता संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 Alvarazo sorvespor tu, sorgani, sonsar bolla, tuciat voi bovar, o sorgi, Soy, sorves por acenavi, piedad soy, sorgi, tu soy, tu soy. बापा, खरोच पवित तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसुबेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो
आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन वरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. बापा आख्खे प्रिथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर प्रिती मोगान तिका वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोन दुतांक आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासराच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापाक सरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. म्हजे भयण मानू जेजूचें नांव आमकां सोडयता जेजूचें नांव आमकां पिकोवणी दिता ही आमी भावार्थान मानून घेवंक जाय आनी जेजूच्या नांवाची पोरगोटणी करूंक जाय. आनी कित्याक ही पोरगोटणी कित्याक जेजूची सोडवण जेजूची पिकोवणी आख्ख्या संवसाराक मनशा कुळाक फावो जावं. तर जेजू सोडयता जेजू आमकां पिकयता हें मानून घेवंक आनी हेच नांवाची आमी पोरगोटणी करूंक वावरूंक त्या जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जण एकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार तुया कुरें जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्याराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां जिवदाक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे परमाण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर.
देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी तुमी म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान ताणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजून एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मामध्ये जाणें बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेंच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारोवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Permesor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला आसली चाल तुजी चोरवणा थंय म्हाका विसवतूं दिताय कोण उदका सोरी पावयताय कोण उदका सोरी पावयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय नीज मार्गार म्हाका चलयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला काळोखान कोट्यान हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजे ना येतले हुस्कोना लागींच तूं आसाय हुस्कोना लागींच तूं आसाय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला बोजेशी सोदा तुबो सांगाती ताऱ्या कोक्या सोय गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर
स्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. ह्या वेळार आमी आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थूया. देव आमचे बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तो संस्कार आमच्या काळजांनी सुपळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतीं करूंक म्हूण मागता. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सगळीं बसूया. आयची ही मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री सुकोरो रिबेलो हाका आमचे दिनवास बलिदानान वांटो घेतल्या याज्ञीक भावाक आमी आभारी आनी बिचोलच्या फिरगोजकारांक तशेंच गायन पंगोडाक आमची शाबासकी. आमच्या मिसाचो वेळ सकाळीं 7:15, 8:30, 9:45, 11 वरांचे आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. तुमचे दावे वाटेन कुमसाराचे पेंडोल आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज सकाळीं 11 वरांचे मिसाचेर बो मानेस लुमेन मोंतेरो आगारतला डायसीचो बिस्प येजमानपण चलयतले. तशेंच सांजे 6:15 इंग्लीश मिसाचेर बो मानेस प्रकाश सांगळी कामान डायसीचो बिस्प येजमानपण चलयतलो. बाग्योन फ्रांसीस शावेराचो रॅलिकाचो उमाव सकाळीं 6 ते सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमावाचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव ना. त्या दिसा सकाळीं 9 वाजता दोबाचीक सकाळचे पोय सुबेचे मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेराचो रॅलिक्यो बाजलिकेंत दवरल्यो उपरांत दोबाजीक मीस आमी सोमरोमतल्या. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. सगळ्या वेळार जेजूचें नांव आमच्या तोंडार आसूं, आमच्या काळजांत आसूं, आमच्या मनांत आसूं आनी आमच्या कुटुंबांत आसूं. ह्या नांवाची आमी परकोटणी करूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोड एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वागणटा. आमेन.
San Francisco verá, vora cura, radis amcia moga, la storia, besau calzaiba, sharar goicha, Sabarun amka, kopan tuja, besau calzaiba, sharar goicha, Sabarun amka, kopan tuja.